लिव्हिंगची प्रॅक्टीस आमी जाका म्हणटा योग, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया ही कंटिन्युअसली डे टू डे तुमच्या जीवनात तुम्ही करता आणि म्हणून तर तुमी हॅप्पी आसात, तुमी आनंदीत आसात आणि ताकाच लागून आज हो कार्यक्रम सेलिब्रेट करपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर व्हडा उमेदीत जमल्या. गेली 45 वर्सां मोर दॅन 180 कंट्रीज म्हणजे आमी पळयता की बेंगलोर ह्या मेन आश्रमांतल्यान गुरुजी 180 कंट्रीजान ज्या अश्यो कंट्रीज आसात जातूंतल्यान भाशाय बी म्हणजे गुरुजींची भाशा तांकां कळची ना आनी तेंची भाशा गुरुजीक कळची ना, बट तरी सुद्दां आर्ट ऑफ लिव्हिंगची सुदर्शन क्रिया, योग आनी मेडिटेशन हे तेंच्या पर्यंत गुरुजीत पावयले ही एक किमया जावन आसा. आनी हे कित्याक शक्य जालें तर आमी जाका म्हणटा की केन्ना केन्ना मनाची भाशा जाका कळटा ताका एक्चुअल भाशा कळची पडना, म्हणून तर हे गुरुजी हे तेंच्या पर्यंत पावपाक शकले आनी गुरुजींचे फॉलोवर्स मोर दॅन 1 बिलियन आमी जाका म्हणटा आनी 180 कंट्रीजान आज फॉलोवर्स आसात. जर तुमकां जिवनात खंय तरी एक पॉझिटिवनेस येवपाक जाय जाल्यार एक मेडिटेशन करपाची आज गरज आसा. रादर आतांचे नवे आमचे यूथ म्हणटात, जेन झेड आमचे यूथ कितें म्हणटात, स्ट्रेस बस्टर म्हणटात आनी स्ट्रेस बस्टर म्हणटात आनी कितें तरी खंय तरी सॅटर्डे इवनिंग जालो काय खंय तरी क्लबान वता नाल्यार कांयच ना आमच्या गांवांतले भाशेन बिचोले भाशेन जाल्यार कॅनलार वचून बसता सरळ सांगपाचें. त्या पेक्षा हें जें करपाचें कितें तरी मेडिटेशन करपाचें तें खंयच्याय आमचें आसा. आनी वॉट आय हॅव हर्ड फ्रॉम CC गुरुदेव CC रविशंकर म्हणजे खुबशे जे हांव वळखता तांकां जाणा की ते करतात. म्हणजे हांव जेन्ना कॉलेजान शिकतालो तेन्ना आमचे 1-2 मॅडम करताली, म्हाका दिसता ही करताली मॅडम शैला कामत बी करताली डॉक्टर, म्हाका दिसता हांव नको खुबशे. सो त्यामुळे कशें आसा हें खूब आयकलेलें ताच्या बद्दल, स्वता एक्सपिरियन्स करूं ना. म्हणजे म्हाका दिसता अजून म्हाका टायम आसा एक्सपिरियन्स करपाक, प्रोबेबली आनी म्हाका एक 10 वर्सां दिवपाक जाय कित्याक सद्या हे इतले एक्टीव आसा. पण इतलें खरें आसा एक मनशान म्हणटात तो जर स्वता पुरती जर एक सुखी समाधानी जर समजपाक जाय जाल्यार कितें तरी एक मेडिटेशन करपाची गरज आसा. माना जाता है हमको, जैसा आपने गुरुदेव का वीडियो देखा, एक व्यक्ति का पुरुषार्थ से हम क्या नहीं कर सकता है ये गुरुदेव ने करके दिखाया. यस और नो, यस. ज्ञान की ज्योति जलाकर जीवन जीने की कला सिखाया उन्होंने, और इस कम समय में 45 वर्ष में more than 1 billion people's lives have been transformed and benefited. विश्व की 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों तक हद तक गुरुदेव की प्यार, आशीर्वाद और ज्ञान स्पर्श कर चुका है. हम सब देख रहे हैं ये विश्व में क्या हो रहा है अभी. हमको लगता है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वार का कोई चलो इकोनॉमिक तरफ से थोड़ा असर पड़ा, हम सब शांति से रह रहे हैं. ये नहीं चलेगा. देखिए आपके पड़ोस वाला अगर अशांत है, वहाँ पे सब गड़बड़ है, आप शांति से सो पाओगे क्या? गुरुदेव 45 साल से यही करते आ रहे. अगर विश्व में शांति चाहिए तो ज्ञान और ध्यान ये 2 ही मार्ग है, और प्रेम से ही हम सबको जीत सकता है.